विधानसभा वेचणूक 2022चा निकाल सामकोच तोंडार पावला। हे फावटी वेचणुकेत वट्ट 81 अपक्ष उमेदवार देवल्यात। जाणे भाजपाक गोयात हाडली तातूंतल्या एका जाळवणदाराक म्हळ्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक पक्षान उमेदवारी न्हयकारली। जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो व्हडलो पूत उत्पल पर्रीकाराक 3 मतदारसंघात उमेदवारी दिता अशें सांगून पणजेची उमेदवारी न्हयकारली। हे पळयात अपक्ष उमेदवार कितें म्हणटात ते। 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक माझ्या समोर येवचे आणि मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मण पार्सेकार तुझ्या उमेदवाराचे निवडून आयलो हे पळोवचे। आणि म्हाका विश्वास आसा पणजेचे लोक म्हाका तांचो आशीर्वाद येता ते 14 तारखेक वोटिंग करून दितले। 100% कॉन्फिडंट हा हे इलेक्शन हांव जिखतलो अशें म्हणून। अपक्ष उमेदवारांचो जिखून येवपाचो हो आत्मविश्वास पळयलो जाल्यार हे वेचणुकेत अपक्षांचो बरोच प्रभाव आसा अशें दिसून येता। 2017त 13 आमदार आशिल्ल्या भाजपान सरकार स्थापन करपा खातीर 3 अपक्षांची मदत घेतिल्ली। ह्या वेचणुकेच्या पयलीं भाजपा, काँग्रेस आणि मगो पक्षाच्या निर्णयाक बेजारिल्ल्या फुडाऱ्यांनी पक्षाविरोधात बंडखोरी करून वेचणुकेच्या मैदानात अपक्ष म्हूण उडी मारल्या। इतलेच न्हय तर घरकान्नी खातीर मागिल्ली उमेदवारी पक्षान न्हयकारल्या उपरांत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारान स्वताचे घरकान्नीक अपक्ष म्हूण वेचणुकेत देवयला। माझे जे कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी डिसिजन घेतले आसा की आमकां टिकेट डिनाय जाल्ले कारणान आमी आयज अपक्ष निवडणूक लडोवपाक मुखार वयतले आनी रितसर हांवें भारतीय जनता पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांची जो निर्णय आसतलो तेंचे कडेन हांव डिस्कशन करून फुडलो निर्णय घेतले आनी आमी थारायला की अपक्ष निवडणूक हांव लडयतलें म्हणून। गोयात पक्षापरस वैयक्तीक पावण्याचेर आणि वळखींचेर वेचून येवपाची ताक आणि आत्मविश्वास खुबशा अपक्ष उमेदवारांक आशिल्ल्याचे हे वेचणुकेत जाणवता। लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो कसोच जिखून येवं शकना हे वरिष्ठां पर्यंत पावयल्ले, आमच्या देवेंद्र फडणवीसाच्याय गळी उतरयल्ले आणि तोय बाबडो 1-2 कडेन उलयलो ताये कशे फट आसले आणि आपलो अंदाज कसो चुकीचो आसलो हो देवेंद्राकूय निश्चित कळटलो। तेका मात्र आमकां 10 मार्चाची वाट पळोवची पडटली। My word to the people is very important. It is my credibility. So with those kind of people there, the current lot, for me, I have to work for Panjim as an independent. That I am very clear in my thought, and I am getting support across party lines. Large section of BJP voters are with me, and also other parties. Large section because the fight is for safeguarding Panjim and 100% कॉन्फिडंट हा हे इलेक्शन हांव जिखतलो अशें म्हणून। कित्याक आमगेलो हांव काँग्रेसान आसतना म्हजे बारा लोक आसलेलो तो हांव BJP वयतरी देखून म्हजे बारा तो आसलो। म्हगे सपोर्टर जावं सरपंच म्हगेले कोण फुटलो न्हय, सगल्यांनी बरें काम केलां आनी पयलीं आसलो लास्ट टायम काँग्रेस आहा तेणी म्हाका वावर केल्लो तशें हे पाटी हांव इंडिपेंडंट आहा तसोच वावर केलो तेणी आनी हांव सारको चड कॉन्फिडंट आहा। तशें म्हगेले सपोर्टर्स सरपंच सगळे तेय कॉन्फिडंट आहाय हांव शुवर जिखता। निकाला उपरांत हातूंतले कितले अपक्ष उमेदवार वेचून येतले आणि तांकां खंयचो पक्ष कसली ऑफर दितलो हाचेर वेचून येवपी अपक्षांचे भवितव्य आधारून आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।